साकोर्डेच्या रगडा न्हंयतले उदक प्रदूषित झाले उपरांत लोकांनी पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची मागणी केल्ली, पूण लोकांचे हे मागणे कडेन पंचायत तशेंच प्रशासनानूय पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। लोकांनी स्पॉट इन्स्पेक्शनाची मागणी केल्ली खरी, पूण तशें कांयच जावंक नाशिल्ल्याचे विपिन नाईक सांगता। ऐकात ताचें म्हणणें। आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आज आमचे जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलेलें कलेक्टर स्वता जावन आनी तेच्या नंतर आमच्या वांगडा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तशेंच PWDचे तशेंच PHCचे त्या भायर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे ऑथॉरिटीज आसले ते सगळे आयज साकोड्ड्याचो जो प्लांट आसलो त्या प्लांटा कडेन आयले। तेंच्यांनी वॉटर सॅम्पल्स घेतली। वॉटर सॅम्पल्स घेता आसतना टोटल ओवरऑल 4 सॅम्पल घेतले। पयले सॅम्पल आसले ते रॉ वॉटराचे घेतले। रॉ वॉटराचे सॅम्पल घेतकीर तेंच्यांनी जॅक वेलांतल्यान ते उदक जे टॅपांतल्यान येता तेजे सॅम्पल घेतले। तेच्या नंतर जे एक्च्युअल पॉयंट ज्या जाग्यार ते पोल्युशन जाता अशें आमच्या ग्रामस्थाचे म्हणणें आसलें त्या जाग्या वयले एक सॅम्पल घेतले। तसो आमी एक गांवांत येवन एक सॅम्पल घेतले। सो ही सॅम्पल घेतली खरी, बट आमच्या साकोड्ड्या गांवचो जो प्रश्न आसलो तो खंय ना खंय सुटलो ना अशें आमकां दिसता। ज्या तरेन ते कलेक्टरान नोटिफिकेशन दिल्ले तितून आमकां पुरेपूर खबर आसलें आनी आमी कलेक्टराक म्हटलेलें की बाबा जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येतले तेन्ना म्हाज्या हिसपान जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले त्या मनशाक जो कोण मनीस पोल्युशन करतालो तेका ऑलरेडी तो अवेअर आसलो ह्या गोष्टी बद्दल। सो आमी तेजे कडेन परतूय तेन्नाय म्हटलेलें की आमकां स्पॉट इन्स्पेक्शन जाय। कलेक्टरान म्हटलेलें आमी एग्री करतले। आतां तेंच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर म्हाका दिसता की आमी ते इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केलें तेंच्या इन प्रेझेन्स। सो प्रोबेबली तेजो रिपोर्ट जो आसा तो खरोच पॉझिटिव्ह येतलो, कारण तूं कोणाकडेन जेन्ना वयता आनी जेन्ना तूं तयारेन आसतलो की बाबा ऑलरेडी तो मनीस ऑलरेडी रेडी आसलो की बाबा हे सगळें येवपाचें आसा, सो तेणें सगळें कितें आसा तें सगळें निवळ करून दवरलेलें। सो जे उदकाचे जे आमकां जे सॅम्पल मेळ्ळा ते आमकां तरी अशें दिसता की ताचो जो रिपोर्ट आसा तो बरोच येतलो आनी जे कितें पोल्युशनाचें आसा तें खंय ना खंय फाटींच उरलें। उपजिल्लोधिकारी अक्षय पटेकराच्या फुडारपणाखाला उदका स्रोत, भलायकी तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी 4 सुवातांचेर वचून उदकाचे नमुने एकठांय केले, पूण सुमार म्हयन्या उपरांत जाल्ले हे पळोवणेचो आनी उदकाच्या नमुन्यांचो निकाल वेगळोच येतलो असो आरोपूय लोकांनी केला। सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो रिपोर्ट येवपाक जाय आसलो ऑलमोस्ट आता 16 तारखेच्या नो मॅटर चालू आसा, बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो अजून रिपोर्ट येयल्लो ना आणि तो म्हणटा की आमी थोड्या दिसांनी तुमकां सबमीट करतलो। आता ऑलमोस्ट ह्या गजालीक एमर्जन्सी सिच्युएशन आसून अर्जंट मॅटर आसून कित्याक इतलो डिले जाता तें कळना। जी कारवाई जावपाक जाय आसली, डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की आपणाक जे CRPC सेक्शन लागता त्या सेक्शना अकॉर्डिंग तेका फक्त जो मनीस पोल्युशन क्रिएट करता आणि तो न्यूसन्स करता रिव्हर बेडाचेर तेजेरूच फक्त एक्ट करपाक शकता। तेज्या अकॉर्डिंग तेणे नोटिफिकेशन ऑलरेडी पुलीस इन्स्पेक्टराक दिला रिपोर्टा प्रमाणे की तेजेर एक्शन जावची म्हणून। हावेवर आमकां जे ओव्हरऑल जे आमचे गांवचे एक सॅटिस्फॅक्शना खातीर जे रिपोर्ट पंचायती थ्रू कडल्यान जावपाक जाय तो अशें दिसता की अजून पर्यंत जाल्ली ना। आमचो गांवा कडल्यान परतूय असो एक आरोप आसा आमच्या गांवच्या थ्रू लोकांक की पंचायत आमकां अजून पर्यंत जो सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो तेजेर एक FIR जावपाक जाय आसली। ते म्हणटा की आमी कंप्लेन केल्या, बट त्या हेजेर अजून FIR जाल्ली ना। आमी सरपंचा कडेन डेप्युटी सरपंचाक प्रश्न केलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले की आमी अजून प्रोटोकॉल करता। तेणे लास्ट जेन्ना मिटींग जाल्ली कलेक्टर ऑफिसारान तेन्ना म्हटलेलें की तांकां अदोगाद डेटी दीत आसा। सो अशें दिसून येता की बाबा पंचायती पडोनूच गेल्ले ना। 2 दीस उपरांत आज इन्स्पेक्शना ते उपजिल्हाधिकारी हांगा आयिल्ले, तेंच्यांनी सगळे डिपार्टमेंट आसले तेन्ना ते डिपार्टमेंट सगळे आसलेले आनी जेन्ना रगडा न्हंयचे तेंच्यांनी सॅम्पल काडले, लोकांनी तेंच्यो मागणी ज्यो गाराण्यो आशिल्ल्यो लोकांच्यो त्योच तांकां सांगल्यो की उदक आमकां शुद्धीकरण ना, हें ना तें ना। तेन्ना जे मत्स्यपालन करता थंय ते वचोन येयले। थंय पयल्या जो मत्स्यपालन करपाची जे खोदाई केल्ली जावं हें केल्ली थंयच्यान ते उदक न्हंयेन सोडटा अशें म्हणून पयलीं दुबाव आशिल्लो। जेन्ना पोल्युशन बोर्डाचे अधिकारी 22 तारखेक थंय गेल्ले तेन्ना तांकां तो सगळो परिसर ओलसर दिसलेलो। तेन्ना ते पिठांतलें उदक काडून वेस्टेज जाल्लें तें उदक काडून ते पंपाद्वारे ते मळ अशी सोडटाले आपल्या जमनीन, तितूंतल्यान ते न्हंयेक वयताले। ते तेंचे पोल्युशन बोर्डाचे कंट्रोल बोर्ड जे ऑफिसर येयल्ले पोल्युशन बोर्डाचे तेंच्यांनी ते पळयल्ले आनी तेणी सांगलें की ते दिसा ते लालसर आशिल्ले, पूण आयज पळयलें जाल्यार जवळ जवळ आज तेंच्यांनी कितले दिसांनी उपरांत जवळ जवळ 10-15 दिसां उपरांत आज जेन्ना इन्स्पेक्शन गेलें तेन्ना आयज पळयलें जाल्यार त्या जाग्यार सामकी सुकें आशिल्लें, खंयच यें नासलें। तेजे पयलीं जो कोण हे आसा थंयचो जे कोण मत्स्यपालन करता तेणी तेजेर सगळ्याक JCB भोंवडायला अशें लोक म्हणटा। गोमंतक TV खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।